हिंग वयताय न्हू तेन्ना आमकां भरपूर त्रास जाताय कितें रेल्वे ट्रॅकाचें हें काम केलां आनी तेशें पेंडींग उरलां हें एक स्लोप जावो ते स्लोप ना ते पेबल चल्ला ते गायल्लो नाय हेका तेका लागून म्हाका जाय जाणां म्हाकाय म्हणलें की हिंग त्रास जाता कितें करया मागीर हांवें रोकोजीन सरा बरें गेलो आनी रोकोजीन सरा सांगलें मातशें आमकां हिंग मातशें हेल्प कर म्हणून कित्याक आमगे बारीक मनशांक हें कोण आयकोना न्हू रोकोजीन सरा मातशें कॉन्टेक्ट आहा तेका लागून हांव सरा बरें गेलो आनी सरा सांगलें मातशें आमकां मातशें हेल्प कर म्हणून हिंग मातशें हें करपाक सॉल्व करपाक प्रॉब्लम आनी सर मुजे बारा हिंग येयलो आनी आमी हिंग चोयलें आनी सरान मागीर रेल्वे मनशांक उलयलें आनी तेणें आमकां आयज सांगलां आश्वासन दिलां की एक विदीन अ वीक आमकां हें जातो म्हणून इशू म्हळ्यार कितें जालें काल आमचे हिंगा दांड्यार रावताय ते लोक बाब एलिस्टन बाब दुमी ते येवन आनी जायते लोक येवन म्हाका मेळ्ळे आनी ते सांगपा लागले की हिंगा लास्ट टायम एक म्हयनो जालो हिंगा रेल्वेचें काम चलतालें आनी तेन्ना आमी येयल्ले हिंगा की ते तेणी बरे भाशेन ते आमकां सॉल्व करून दिलें एक दीस राती तो बंद दवरलें आनी आतां कितें जालां तेमी हिंगा टायल्स आहले ते काडले ते काम चलत म्हूण काडलें आनी तें काम चलत म्हूण काडलें जाल्यार कितें जालां लोकांक आतां न्हू जे हेजे वयल्यान ट्रावल जाताय गाडी जावं मोटरसायकल न्हू तांकां त्रास जाताय आमचे डिजाबल लोक आहा ते मोटरसायकल चलयताय एवादां नुस्त्या मारपी भाव आहाय ते मोटरसायकलाचे धाकली पांटी दवरून न्हू पास जाताय ती तेंची सकल पोटाय नुस्तें आरोता सो ताका लागून काल लोकांनी येतकूच हांव MLA फोन केलो MLA को उलयलो सो आमी ताबडतोब हेका मिस्टर मिराज गोवेकाराक फोन केलो सावंडे आनी ताका सांगलें हें प्रॉब्लेम जाता तो म्हणपाक की आपण बोला आपल्याक ऑफिसर धाडा सो ताणें ऑफिसर धाडलो आनी ताणें म्हाका आतां प्रॉमीस दिला की विदीन ए वीक आमी कंप्लीट कोताय एज अ सोशल वर्कर लोक म्हाका एप्रोच जाता सो मुगेलें काम म्हाका जाता तें मुगे गांवा पासत हांव कितेंय करपाक तयार आहा की कांसावली जेन्ना अंडर ब्रीज हें घायल्लें इनाग्रेशन जाल्लें आनी म्हाका गमन येयला ते भाशेन आतांच म्हाका फोटो धाडले RBN तेंच्या मनशांनी की काम थिंगा काल कॉमेस जालां तेंचे कडेन तुमकां मागीर मुखार म्हायती मेळटली लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट स्टार्टेड येस ऑलरेडी yesterday स्टार्टेड एंड म्हाका तेका व्हिडिओ आहा देन आय कॅन सेंड यू दॅट व्हिडिओ दिस थिंग एंड द वर्क इज गोईंग ऑन आनी मुगे कडेन आमचो MLA आज बिजी आहा ही वेंट टू सावंडे समथींग त्या कसली मिटींग आहा सो तो पावलो ना सो तो कडेन तुमकां मागीर सांगतलो हांव पयलीं सद्याक मिस्टर मिराज गोफाराक अर्जंतान ते बरें कर म्हणटा कित्याक तेणें सावथ वेस्टर्न रेल्वे मनशांनी न्हू ताबडतोब आमी कितें सांगताय तें लोकांचें काम जें कितें आहा तेणी काम करपाक कॉमेस केलां ना इश्यू म्हणल्यार व्हेरी सिंपल हेचे पयर थिंग टाल्स काडले थिंगा हालो ते टाल्स काडले रेल्वे कडेन सगळी आख्खी रेल्वे ट्रॅक आतां वयर चल्लो तो सगळी नुस्त्या हेजे मोटरसायकलीचे वताय न्हू ते धाडवताय कितले जाण पडले हिंगा आनी कितले जाण नुस्त्या बसते सकयल पडला सो आम सर रोखोजी रिक्वेस्ट केला सर तांकां मातशें रेल्वे मनशां मातशें हें कर MLA इन्फॉर्म कर आनी रेल्वे मनशां मातशें सांग म्हण तें मातशें क्लियर कर आनी दी म्हण हिंगा लोकांक कित्याक वयता तेन्ना लोकांक हेजे हार्टीचे हेजे बॅकबोन प्रॉब्लम आहा तेवूय हे जाता एज मनीस आसताय न्हू सायडीन क्रॉस जावपाक सो दुसरें म्हणल्यार हांव सांगूंक सोदता हे म्हणटा आमगेले जाता तितू बेगीन हो इश्यू सॉल्व करून दिवपाचो आनी दुसरें म्हणटा सर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज द ओवरब्रीज ती आमकां क्रॉसिंगा सारको टायम ते लास्ट आमी एक सांगलेले प्रेसा सांगलेले मातशें आमकां किशे भशेन हें कर आनी दियाय म्हण बट आजून पासून म्हाका दिसता आय डोंट नो इफ सरपंच इज स्टील स्लिपींग आमगेली जी सरपंच आहा ती आजून न्हिदलो आहा काय म्हाका खबर ना ती म्हाका 2 वीक पयलीं सांगताले आपूण फायल केलें MLA उडे वयता हांव नोको ते मोटोर ना मोटरसायकल ना कितें आहा तें जाय जाल्यार हांव मुगे मोटरान पावयता ना जाल्यार रेंट अ कॅब करून पावयता तेका MLA फुड्याक हो लोकांगे प्रश्न हो मुगे घरा प्रश्न न्हू हांव मुगे घर बांदपा लागो सांगना हे ओवर ब्रीज ना जाल्यार कितें जरी तो एक प्रपोजल MLA फुड्यान दवरपाचो समजलो तो आनी हो प्रश्न लोकांगे केलो जाल्यार शी वील बी ऑलवेज सारकी सरपंच सारकी ऑफ द इयर जातली कित्याक हो प्रश्न आजून पासून कोणें सुटयलो ना सो हांव सरपंचा म्हणटा तूं न्हिदलो आसल्यार मातशें जाग जाव आनी हे मातशें आमगेले हे प्रश्न हे सुटाव कर